विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। 70 म्हालांतल्या वाळपय मतदारसंघांतल्या कारंजळ गांवांत उदकाचो दुश्काळ। सरकारी जलवाहिनींतल्यान येवपी उदक खदूळ आसता। हें उदक पिवपाक आनी रांदपाक वापरपाक मेळना म्हणपाची कागाळ थळाव्यांनी केल्या। सरकारी खात्यान बऱ्याच दिसां पयलीं दोंगरावेल्या उदका स्रोताची पळोवणी केल्ली, पूण खर्च चड जाता म्हण काम हातांत घेवना अशें दुसरो एक थळावो सांगता। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान दर्शन लोलयेकार। आम्ही या करंदळ होता आमकां पाणी हाडून कितकीशी वर्सां जाली पाणी ना। पाणया खातीर तरास आमकां ते कितकीशी वर्सां जाली पाणी तरास आमकां पाणीच मेळना आमच्या हेका। आमी दुर्लशें पाणी हाडून खाल्लें पूण ते आमकां पाणी आतां पायपाच्या नळाचो खदूळ येता न्हू, तेका लागून ते पाणी आमकां नाका। आमी हांगासले करंजळ गांवाचे आमी रहिवासी आज कितलीं वर्सां जालीं हांगासर आसा। ह्यान फाटी जाणटे आसले म्हूण तांकां काय आसलें थोडेशें उदक, थोडे संडास नासले आनी काय नासलें, त्यामुळे तांकां उदक पावतालें बांयचें खातालें, तेन्ना नळ बी काय नासलें। म्हण आतां हे नळ येयले तरी आसतना आमकां तें उदक एक टायम सोडटा, एक टायम ना, खंयच्या टायमार येता खंयच्या टायमार येत ना, आनी 4 दिसांनी एक दीस अशें येता। आमचो सर गांव हो म्हाल आसलेलो, आमकां हांगा उदक धरना। आमी हातून बोरिंगां आसत, बोरिंग हे दिलेत, नळ दिलेत आमकां, पूण तो नळाक बोरिंगाक लायट नासली उदक नासता। लायट ना आयली झाडांक कसली लायट मातशी लायनी कसली अडचण हें आयली, झाड आडाळांक लायट नासता, एक दीस लायट नासता, म्हणजे आमकां उदक सना। पावसांत उदक सामकें खदूळ येता, खावपाचो न्हू। आमी अशें कोणाक सांगूंक गेले आमचे कोणूच दाद घेयना। ह्या करंजळ गांवांत आज एक अशी मोठी समस्या निर्माण जाल्ली आसा, ती म्हणजे उदकाची। आज आतां सध्या ह्या सिजनांत तरी आतां लायट आसता, पावसांत जर सर गेलो सगळे डोंगरा वचून सगळे लायटी हाडिल्ले आसा, आनी जवळ जवळ 8 दीस 10 दीस अशी लायट नासतली, तेन्ना उदकाचो कंप्लीट परिणाम लोकांक उदकच मेळना। आमकां उदक आसून सुद्दां तें उदक इतकें बेश्टें वायट व्हांवून भायर वयता। तें उदक जर हांगा येवन सगळे जर मनशाक जर सुजल हें जायत जाल्यार समजे सामके उपकार जायत।